सगळीं उबी रावया. सुरवातीचें गायन आमी गावया. सर्वेस्पराच्या मंदिरान ही 19:15 E29 पेज 15 आमी दुसरो श्लोक गावचो. आज देवान आमकां दिल्या दिसा आगिमोतांक वरमारीच्या योद मिसाचो कोतकोत्यान करून जोमुया वेदी मुखार. एक काळीज मोनाची जावं सगळी देवाचे आटोया उपकार. ओरोद बापानी पुता आनी पवित्रात्म्या सदा सासनां सासनां. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोग कितलें विचित्र उमाणें. मोग मनशां काळजान देव देणें. मोग जिये पुरो इतलेंच इतलें. देव म्हणल्यार मोग आनी ह्याच मोगान देवान आमकां रोचल्यांत आनी देव आमकां पोसता. आपले भाशेन मोगान जिवंक देवान आमकां जोण एकल्याक आज्ञा दिल्या. आंकवार मारये आपलें आख्खें जिवीत मोगान जियेली. आयज आमी भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या जल्माची परब आनी आवयांचो दीस समोर ओंपतांव. आंकवार मारये भाशेन दर एक आवयन मोगाचीं आतियारां आपल्या कुटुंबान जावंक आनी आमी आमच्या आवयांक मोगान लेखूंक ह्या नोवेनान आमकां कुरपा मागून घेवया. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयला. जोसफीन फेर्नांडीस आनी जानुवाrio डायोस ह्या सोपून गेल्ल्या भाव भयणीक देवान सुर्गीचें सूख दिवं म्हूण आमी मागता. त्याच बरोबर आयज पेरपेज चोकोर सायबिणीचें तिसरें नोवेन आमी समोर उमता. हें नोवेन भेटयता एस्ट्रोनियो आल्मेडा. ताचेर सायबिणीचे मोसुतीन ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसांवां आमी मागुया. त्याच बरोबर आयज आपलो वाडदीस समोर उमता जोएना मास्कारेनस. तिचे पासत आमी मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आंकवार मारया आपलें जिवीत मोगान जियेली आनी आज तिच्या जल्माच्या दिसा तिचे पोरबेच्या दिसा आंकवार मारया जोण एकल्याक आमकां एक मोगाचो नमुनो. आमच्या कुटुंबान आवय कडल्यान आमी हो मोग जोण एकल्यान आमी चाकला. तर आयच्या दिसा आमच्या आवया पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. तिणें आमचे सवें दाखयल्ल्या मोगा खातीर देवाक आमी दिनवासुया. पूण सोबार पावटी घडयेक आमी हो आवय कडल्यान अणभवलेलो मोग परतून तिका दिवंक आमी चुकल्यान. जायते वायट घडयेक आमच्या आवयताय आमी आदारला. देवाच्या मोगाची आज्ञा आमी जिवंक फाटीं सरल्या. तर असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व बोधवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्व पदवेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्यातूर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवंडाराक मनशाक स्वयं दिवचे खातीर ओकुणीत जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत आंकवार मारीक तुवें जल्माक हाडली. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोसत घेवंक भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलोन रोमकाराक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणी प्रमाणे जी कोणाक ताणें आपयल्यांत ताचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच वळखून काडल्यांत तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भाव भयणी मदलो मालगोडो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यांत. जी कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्ल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्परा सोवें हांव आनंदान मुरगोडटां. सगळीं म्हणुया. सोरेस्परा सोवें हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा.
तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद भरीत जावन म्हजें कालीज. जबाब. सरेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगडटां. सरेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताच्या खातीर हांव ताका गायनां गायतां. बोवडत्या सरेस्पराच्या नांवांक इस्त्रोतां सोदगितां गायतां. जबाब. सरेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगडटां. उद्गार सगळ्यो उबी रावया. संतोसाच्या उल्हासांनी समोर रुमया सगलीं आमी हो जल्मान दीस आनंदाचो नितीयांकवार देवा मातयेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उद्यासोक केलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारयेक आनी जुसेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जियोचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुसेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुसे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बागनारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचें मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एका दिसाक हांव एके जाणटे ओस्तरेच्या मोरणाक गेलो आनी मोरणाक तिच्या फोंडार एक काळीज आसलोलें आनी ह्या काळजार अशीं उतरां बरयलोलीं आसलीं. ग्रँड मादर इज एनादर वर्ड फॉर लव. मोगाक दुसरें उतर म्हणल्यार शेमाय. आनी आयच्या दिसाक आमी आवयाचो दीस समोरुमता तेन्ना मादर इज एनादर वर्ड फॉर लव अशें म्हणल्यार कांयच वायट जावचें ना. मोगाक दुसरें उतर म्हणल्यार आवय. अशें म्हणटात, गॉड कूड नॉट बी एवरीवे एंड देरफॉर ही क्रिएटेड मादर्स. म्हणल्यार देवान सगळ्याक घडयेक रावंक जालें ना आनी ह्याच खातीर आपलो रूपकार कसो देवान आवय रचल्यात. कांय काळ फाटीं हांवें एके आवयची एक स्टोरी वाचली. ह्या आवयचें नांव जसप्रीत कौर. आनी जेन्ना ही लग्न जाली तेन्ना आपल्या कुटुंबांत सूख अणभवचे सुवातेर जायतें वायट तिणें आपल्या कुटुंबांत अणभवलें. जायतो अत्याचार कुडी वाटेन आनी दुसरे वाटेन तिणें अणभवलो आपल्या घरच्या कडल्यान, आपल्या घोवा कडल्यान. आनी लग्न जाल्या उपरांत थोड्याच म्हयन्यांनी ती गोरबेस जाली.
आनी गोरबेज जाल्या उपरांत तिच्या घोवान हे सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इल्लिगली केलें. म्हणच्या आपल्या तेच्या कुसव्यान खंयचे भुरगे जल्मला हें जाणा जावंक तो सोदतालो, कित्याक ताका एक चेडो भुरगो जालोलो जाय आसलें. पूण जेन्ना हे टेस्ट ताणें इल्लिगली केलें तेन्ना ताका कळून आयलें की तिच्या कुसव्यान 3 चेडवां रोचून आयल्यात म्हूण. आनी तेन्ना तिणें आपल्या बायलेक अशें सांगलें, तुका हांव 2 ऑप्शन दितां, एक म्हणल्यार अबॉर्शन आनी दुसरें म्हणल्यार डिवोर्स. दुखी बरीत ही आवय जाली आनी ती दोतोराशी गेली. दोतोरान तिका सांगलें, तुका हें एबॉर्शन करपाक थोडेच पयशे पडटले आनी मागीर तुका आनी कांय चिंतपाची गरज ना. आनी त्याच वेळार तिणें ह्या क्लिनिकान निर्णय घेतलो, हांव म्हज्या भुरग्यांक सांबाळटली. कसलेय वायट कितले म्हाका सोंसूंक पडल्यार हांव ह्या म्हज्या 3 भुरग्यांक तिचो सांबाळ करतली. आनी ह्या आपल्या लग्नांतली ती भायर सरली. एक ल्हानसो रूम तिणें भाड्याक घेतलो आनी त्या रुमान ती जिवंक लागली. एकसुरें जिवीत ती जियेताली आनी असले एकसुरेक सांगात दिवचे सुवातेर समाज तिका वायट नदरेन पळयतालो. जायती ओकमानाची उतरां तिका उलयतालो. पूण हे आवयन धीर घेतलो आनी आपल्या भुरग्यांक 3 भुरग्यांक तिणें जल्माक हाडलीं. एकली आवय म्हणटूच जल्माक हाडून भुरग्यांक तिचो सांबाळ करूंक जाय आसलो, पूण पयशे जाय आसले. हॉस्पिटलांत एक नर्स कशी ती वावरूंक लागली. आपल्या भुरग्यांचो सांबाळ करतालो, हॉस्पिटलानूय वेताली, काम करताली. तेन्ना शेजाऱ्या लागीं आपल्या भुरग्यांक दवरताली. एक मेड हाडूंक तिचे लागीं घोडो नासलें आनी ह्याच खातीर खूब कश्टांनी आपल्या भुरग्यांक ती वाडयता. थोडे पयशे कमावन दुसऱ्या एका गांवांत वेता आनी थंय आपल्याक एक घर, एक ल्हान रूम घेता. आपल्या 3 भुरग्यांक इतले बरे भाशेन ती वाडयता की ही 3 भुरगीं सामकीं एकामेकाच्या मोगान जियेतात. ती म्हणटा, एक भुरगें जरी तर बरें नासलें जाल्यार ती दुसरी तिचो सांबाळ करूंक इस्कोलाक वचनासली. ताची ताई रावताली, तिचे ताई जियेताली. इतली ती भुरगीं आपले आवयचो मोग करताली. आयज वाडोन ही भुरगीं व्हड जाल्यात. आपल्या पांयाचेर ती उबी आसात आनी आपलें आख्खें जिवीत हे आपले आवयक ती भेटयतात, आपली आवयक ती समरमतात. भाव भयणींनो, our mothers are a walking miracle. आमच्यो आवयो चलत्यो भोंवत्यो मिलाग्री. आयचे पयले वाचप भाग्योन पावलू रोमकारांक बरोवन आमकां उगडास करता. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यान तांकां ताणें आपोवणें केलां. जांकां आपयल्यान ताणें तांकां प्रमाणीकूय केल्या आनी प्रमाणीक केल्या तांकां ताणें मोहिमेवंत आनी मानवलोली केल्या. देव मारयेक मोगान आपले हें आपोवणें करता आनी मोगान आंकवार मारया देवाच्या उल्याक कान दिता. आनी ह्याच खातीर इतलें मोगाचें जिवीत जियेलें देखून देव आंकवार मारयेक आपल्याक मानवलोली करता, तिका तो मोहिमेवंत करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्याच मोगाच्या पुताक कोण परी ह्या संवसारांत हाडटलो ही येवजण आंकवार मारयेक आनी जुजेक सांगता. आंकवार मारया आनी जुजे देवाच्या मोगान लासतली मनशां, देवाच्या मोगा खातीर कितेंय करपी मनशां. आनी ह्याच खातीर फुडाराचें कितें जातलें तें चिंती नासतना देवाच्या उल्याक मोगान कान दितात. देवाचो पूत जो मोग आसलो तो ह्या संवसारांत येवचो आसलो हें जाणा जावन आंकवार मारया आनी जुजे देवाच्या मोगाक, देवाचे येवजणेक आपलें आयतेपण बसयतात. तर भाव भयणो, आयच्या दिसाक ही आमी परब करता आसतना आनी आवयाचेर आमी नदर मारता आसतना आमी कितें संदेश घेवया. पयले सुवातेर भाव भयणीनो, बिस्प साहेब फुलटनशीन अशें म्हणटालो, टू लव मिन्स टू मेक अ चॉयस. मोग म्हणल्यार एक पर्याय.
लाव इज अ चॉयस. जो कोण मोग करता तो दुसऱ्याच्यो चुकी सोसमून घेता. टू लाव मिन्स टू मेक अ चॉयस टू ओवरलूक फॉल्ट्स. आनी हेंच की देव आमचे तांय करता. देव इतल्या मोगान मनशाक रोचता, इतल्या मोगान ताका सगळें फावो करता, पूण मनीस अनउपकारी जाता. पूण देव मनशाक सोडिना, कित्याक देवाच्या काळजान फकत मोगूच व्हांवता. आनी ह्याच खातीर परतून परतून मनशाक आपणाशी तो हाडटा. आनी हेंच की आमच्या कुटुंबांनी दर दिसा घडलेलें आमी पळयता. कितलें आमी वायट करूं, कितलीं अनउपकारी आमी जावं, कितलीं दारूण उतरां आनी कोरण्यो आमच्या आवयताय आमी उलोवं. दुसऱ्या दिसाक एक नवी रोचना कशी आमच्या कुटुंबान दिसून येता. कालच्या दिसा कितें जालोलें ती आमची आवय विसरता, कित्याक ती आमचो मोग करता. खरो मोग कितें तो एके आवय कडल्यान आमी शिकचो. आपल्याक कितें म्हणलोलें, कितें उलयलोली ही उतरां कोण परी एक आवय विसरता तें तुवें आनी हांवें सोजमूंक जायना. तें आमी मनशांनी आटापूंक जायना. कोण भाशेन हे काळजान बाले तोपलोले ते दुसऱ्या दिसाक एक मोगाचें काळीज जाता हें आमी नकलो. कित्याक एक आवय म्हळ्यार एक मोगाचो रुपकाय. द वन हू लव्स ही चुजीस टू ओवरलूक द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स. दुसरे सुवातेर मोग करप म्हळ्यार दुसऱ्याच्यो गरजो मानून घेवप. यू मेक अ चॉयस टू लीव फॉर अदर्स. आनी हेंच की मारयेच्या जिवितान आमी पळयता. आपूण गोरबेस आसतना एलिझाबेथीक आपली भेट करूंक ती वेता. आपल्याच्यो गरजो साडून दुसऱ्याच्या गोरजांक धांवून वेता. आनी हेंच की आमच्याय कुटुंबान आमी जायते पावटी पळयता. घरकार सोंपल्या उपरांत जायत्या आवयांनी आपल्यो नाखश्यो जोरून आपल्या भुरग्यांक वाडयल्यात आनी उंच काडल्यान. जायते पावटी आमी बरी नात तेन्ना आमकां कितें घडटा तेन्ना वेळ आनी काळ पळयनासतना आमच्यो आवय आमचे सायडीन आसतात आमचो परामोस करूंक. आनी हेंच आमच्या आवयाच्या जिवितान पळयता. आपल्या खातीर ती जियेनात, पूण आपलें आख्खें जिवीत आपल्या कुटुंबा खातीर, घरकारा खातीर, आपल्या भुरग्यां खातीर आमच्यो आवयो जियेतात. आनी होच दुसरो संदेश आमकां आमच्यो आवयो दितात. मोग करप म्हळ्यार दुसऱ्याच्या गरजाक पयलो जागो दिवप. आनी तिसरे सुवातेर मोग करप म्हळ्यार विस्वाशीपणाचो पर्याय करप. टू मेक अ चॉयस टू बी फेथफूल. आनी आंकवार मारिया हेंच आपलें विस्वाशीपण देवाक भासायता. ती म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमणें. लग्न जाल्या त्या दिसा एक आवय आपल्या कुटुंबाक आपलें विस्वाशीपण भासायता. आनी दुसरो मनीस आपल्या कुटुंबाचो कितेंय करूं तें एक आवय तें आपल्या मनांत ती घेना. कित्याक ती जाणा हांवें हें म्हज्या आवयपणा वरवीं हांवें ह्या कुटुंबाक म्हजें विस्वाशीपण भासयलां. दुसरो मनीस कितलोय अविस्वाशी जावं, पूण एक आवय केन्नाच अविस्वाशी जावची ना. एक खरी आवय दुसऱ्याक सांडची ना, दुसऱ्याक विस्वासघात करची ना. आनी हो तिसरो संदेश आज आमच्यो आवयो आमकां दितात. मोग करप म्हळ्यार दुसऱ्याक विस्वाशीपण भासप. दुसऱ्याक वायट करप न्हय, दुसऱ्याक अविस्वाशी रावप न्हय. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजू आमकां देवाचें मोगाचें दान. आनी होच जेजू आमकां दुसऱ्यांक मोगान लेखूंक, दुसऱ्या मोगान जिवंक आमकां आपयता. आयज आंकवार मारेच्या जल्माचे परबे दिसा आनी आमी आमच्या आवयांचो दीस समोरमता तेन्ना आवय असलें एक मोगाचें काळीज आमकां जोण एकल्याक आमी मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. वडिलांनी आंकवार मरयेची भोगती नेटान विस्तारूंक वावुरतना तिचे सारकेलें जिवीत आपणावन मोगान आपले पोरचे लागीं जियोंक
तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा देवाकडे करता तुका. देशाचो राजकारभार चलयतल्यांनी देवान मनशाक दिल्लो भोवमान राखूंक आनी दुखी खुंतीक सांपडलेल्यांचे प्रश्न मोगान आनी मनशाळायेन सुटावे करूंक बापा लागीं माग. जेजूच्या नांवान बाबा देवाकडे करता तुका. आज सुर्गीचे मायेची परब आमी करता. तशेंच आमच्या आवयांचो दीस पाळटा. तिच्या जिविताची देख घेवन तिचे पुरी मोगाळ ल्हानवीक आनी खालती जावन जेजूक गोवाय दिवंक पावूंक सगल्या आमच्या आवयांक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा देवाकडे करता तुका. आवयपणाचे देणे मेळूंक जायते वस्तुऱ्यो आशेतात. देवान बेगीनूच तांकां भुरग्यांचे देणे फावो करूंक आनी वर्ती खुशालकाय फावो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा देवाकडे करता तुका. सगल्या भुरग्यांनी जेजू भाशेन आपल्या आवयचो मोग करूंक तिका मानान लेखून आनी कुटुंबाचे हेर वांगड्यांनी तिच्या वावरांत सगलें सहभागिलीपण दिवंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा देवाकडे करता तुका. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, कांय आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. एक आवय भाशेन आमी मोगाचें जिवीत जिवंक तुजी कृपा आनी बळ आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. ही आमी मागणी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. ना आमचे लागीं भेटोवनी वेळारी आमी गायन गावया. सी 25 पान 30 आनी 9, सी 25 पेज 39. बाबा आमचे लागीं दिवूं तुका उत्तम देणी. बेगून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी ब्रितून करता वेदी. तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वार सोंसणी. मोगाळ बाबा केदू मादू हेच आमगेले व्हडुले बोल. काटा काशीन पितांव घालून तुका आमचे म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदवेदा देवाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या पातळे बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमच्या मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे आंकवार पोणी पाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाचे सर्व वायटांतलो निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणेचें समर्पण तुजे मुखार व्हरून पावो. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी दी सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयवशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करता एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वणवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaraco sorvesportu Sorgani sonsar Bolia tucia vojvovan Usorgi Tuka soj soj Sorvesporaci navil Eta taka soj Usorgi Tuka soj soj बाबा करोस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारयतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavardaco kut porgotuja Sumia Jesu ami wondokatał Ani jegasi plepietał Ty boti tu wojwowany są Ami tuże moron porgotał बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपडीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता किरीत भाशेन आमच्या आवयाचो आमी उगडास करता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भाग्योन चुसे तिचो पोती भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर्व पदवीदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेक दाव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शिडी पाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझें नांव जेजूक आमच्या काळजान शेवताने गायन गावुया. R20 पान 185 R20 पेज 185. जेजू तुझें नांव
प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, आयच्या दिसा जल्मोली बागयोत आंकवार मारया आख्या संवसाराचो बोरवाचो आनी मनशाचे सोडवणेचे फातें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोषभरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरिकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक सोमेच मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. कांय कुलोवण्यो. सगल्याक आयचे हे पोरबेची उनुनीत पोरबी आमी पाठयता. आंकवार मारीच्या जल्मा वरवीं मनशा कुळाक नवे फातें उदेले. तिचे वरवीं जेजू लागीं आमी सरूंक ताकाच आमी गोवाय जावंक मागुया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी आमचो आवयांचोय उगडास करता आनी जोण एक आवयचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद आनी बेसांव आमी मागता. आयज मिसा सकाळीं 6:30 7:30 इंग्लीश भाशेन मीस 8:30 वाजता आनी सांजे आमचे पोरबेचे मीस जातले 6 वाजता. फाल्यां सप्टेंबराचे 9 तारखेर पॅरेबल्स ऑफ जीसस हो बायबल स्टडी कोर्स आमी 9 सुरू करता. तो जातलो सांजेर 6 ते 8 वाजता. तुमी येवन ह्या कोर्सांत वांटो घेवचो. सिमितेरीत निशीस तयार जाल्ले आसात. तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमी हे निश बूक करूंक सोदतात जाल्यार ऑफिसान येवन तुमी आमकां मेळचे. कोविड-19 महामारीक लागून केसी वाडटात त्या कारणान गोरान गोर मेदाल मिलोग्रस सायबिणीची भेट आमी फुडें व्हेल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात एक मोगाचें जिवीत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाग्योत मारी, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवासो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतले. दुसऱ्याकूय तुजे कांय ओडून हाडून सोबते भितर सर्व आमी करतले म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां हे उपकार सोडून दी. काळीचेर सयत व्हरूंक गोठाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग एक पवित्र मोल आनी तुज्या पुत्रा सवे सासणाचें जिवीत सदांकाळ आदार दितेले माये आमचे पासत विनंती कर. जोमातीचे प्रार्थन. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे माये मारेच्या एकाच उतरान गालिलेच्या काना नोगरांत उदक आसले ते दाका सोऱ्यांत तुवें बदल्ले. तुजे मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जोमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ए आदाराचे माये, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतल्यांक पाव, ताळ्यांत आमकां थाराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्या गोरसांनी मागणे. ए आदाराचे माये, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गोरसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोश दूख, हुस्के कोती, विघ्नां, संकश्टां,
ही आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोळी जोतून कर. तुझ्या पुताच्या कोश्टांक आमचे मन एकवटावन मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळे सोसूंक आदार दी. भारताची मागणी मागुया आमच्या बाप साहेबाक बिस्प साहेबाक सरकारी राजकारभाराक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. सोमेस मुनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडले पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस भावार्थ्याचे आत्म्याक सासनाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उसवाट पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगुशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे मायेतां घालुया. Mari povici trata, tu godvaicia doreani, sasodada race mariani, tuci vegin baruk tuzo, orom tucia Orso tos gordu kuche, mae tu kaze sabe, tu chevegen maruk tuzo, orom tu chasu kukato. Orso tos gordu kuche, mae tu kaze sabe. भावार्थ्याचे मागणे ए आदाराचे माये तूं गिरेस तशी उदार. देवाची सर्व देणी तूं आमकां वांटाय. आमा भुरग्याची तूं राखण कर. क्रिस्तांव तूं आमच्या पातकाचे बोगसणे आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेतांव ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवन निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराची माय. आतां आमी सर्व सोमयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटूंक मारेची स्तुती करुया आनी तिचे शक्तिवंत शेरोणा काल जिवंक आमकांच ओपून दिवया. नमान रे कुरपेन बोलले सर्वेस पोत चिताय आसा. उसऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोदी कर. हे देवाचे भाग्यवंत माई क्रिस्ताच्यो बासण आमकां फावो जावचे. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळ सांगता तुजे आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणेचो फळ सासनाच्या सासनाक भोगूं दी. आमेन. पिडेवंताक आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीचे असोकतायेन कोश्टवतल्या तुज्या चाकराचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कोश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमीच जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाती आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सोवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे पाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. शेवटाक आमी गायन गावुया. T21 5213. T21 पेज 213. जगात आमची आदारी तूं, सगल्यांक आमकां दोर सांबाळू.
Besogalgi durgorabia Zukustatli sodat livar Besogalgi durgorabia Zukustatli livar Perbesukur saibili Ami tuji oskod burgi Gotani ge vai amna Tuja dilan samar soda Perbesukur saibili Ami tuji oskod burgi Gotani ge vai amna Tuja dilan samar soda